जान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरता ओडा मनान तुका लाभता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुझे लागी सोम्या आमी आयल्या सर्वेच पोरा देवा तुझो आदार मागता कालत्या काळजान मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मिरता ओडा मनान तुका लाभता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता जर तुमी म्हजो मोग करतात आनी उपादेश पाळतात जाल्यार हांव आनी म्हजो बाब तुमच्या थंय वस्ती करतले आनी पवित्र आत्मो तुमकां मजतदार जावन हांव दितलो अशें सगळी पवित्र त्रित्वी आमच्या काळजांत वस्ती करता म्हण जेजू आमकां सांगता आनी असल्या जिविताक आमकां सखणाक आपयलां आनी मिसाचें बलिदान ह्याच त्रित्वेच्या नांवान आमी सुरू केलां ह्या सगळ्या दिसा त्याच पवित्र त्रित्वेच्या आदारान आमचो दीस सारोंक ताचो आदार आनी कृपा आमी मागया आनी मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमी फुडें सरतना आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी कालतेपणी सांगाता म्हणया हांव पातकी सपत्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनात चिंतून गुन्यांव सारून वायट आदरणाक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसत बगीर संकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनंती म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानात आमची कालती देणी देवा आमच्या बापा तुझ्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणायलेली भुरगीं केल्याय तर आमचे तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर कणवळेन दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावार्थ दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी शासनाचें दायज सोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. धर्मदत्ताच्या कृत्य पुस्तकांतलें बसाव सेकी जोदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी आपल्या पुढाऱ्या संगता मेळून धर्मदत्तांक इजा दिवंक पत्रांक तयार केली
ही खबर धर्मदत्तांच्या कानात पडताच ते त्यांचे पळून धावले आणि लिकावणीच्या लिस्रा आणि दर्बे शहरांनी आणि तांचे भोंवतणीचे सुवातांनी वचून तांणी आसरो घेतलो. हांगा ते स्वार्थ प्रगट करूंक लागले. लिस्रांत एक पांगलो मनीस बसून आसलो. तो जल्म तोंटो जाल्ले निमती तो केदींच सोलूंक नासलोलो. अशें बसून आसता पावलाच्या उतराक तो कान दिवंक आसलो. पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावचे सारको ताका बावाडतासा म्हूण समजून व्हडल्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हळें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. तवळ तो तोंटो सटकन उठलो आनी सोलूंक लागलो. पावलान केलें तें लोकांच्या जम्यान पळयतच तांणी आपल्या लिकावणी भाशेन बाबमान म्हळें, देवूस मनशांच्या रुपार आमच्या मदें येवन आयल्यात. आनी बार्नबासाक ते जेवस म्हणाले आनी पावल मुखेल भाशाणकार देखून ताका एरबेस म्हणून आपय लागले. शहरा समकार असलेल्या जेवस देवाच्या देवळांत पुजा करतलो तो याजक सयत फुलांचे आर घालून नेटयलेले फाडे घेवन दरवाट्या सरसी आयलो. तो लोक सांगता मेळून धर्मदूताक याज्ञ भेटोवच्यार आसले. पूण बार्नबासान आनी पावलान ही खबर आयकून आपली आंगवस्तुरां पिंजली आनी लोकांच्या जम्या मदें प्रवेशन तो बाब गलीत धांवले आनी म्हणाले, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण अशें करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमच्या परीस मनीस, पूण ह्या कुर्ड्या देवाक पाटकन अंतराळ परतपी दोरयो तांतू आसा तें सौर रचलेल्या जिवन देवा थंय तुमी परतचे म्हणली. सुवार्थ घेवन आमी आयल्या. फाटल्या काळार सौर परजांक आपापले वाटे सोलूंक देवान सोडलें. तरी आपण करतलो त्या बरेपणा वरवीं आपणाचेच विशयान साक्ष दिनासतना तो रावचो ना. मळबारतावन पावस आनी काळोख सरी जावन बेळे दिवंक ताणें दया केली. अशें गरजे पुरत्या कानान तुमकां धादुसीकन तुमचे काळजां ताणें संतोशान भरली. इतलें सांगून त्या जम्यान आपणाक याज्ञ भेटोवचें आडोवंक तांकां विशेश कश्ट जाले. देवाचें उतारी हें. देवाचे उडकार. श्लोक. आमकां न्हय सरस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमकां न्हय सरस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. तुज्या मोगा पासून तुज्या विश्वासीपणा पासून तुका महिमा पवो. तांचो देव खंय आसा अशें म्हण अणभवार्थींनी म्हणचें कित्याक. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. आमचो देव सरकार आसा आनी जाका जाय तें सगळें तो करता. पूण अणभवार्थीची बंबी रुपयां भंगाराची मनशांच्या हातांनी घडलेलीं ती. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. सर्ग संसाराचे रचना सरस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्ग जावन आसा सरस्पराचो, पूण पृथ्वी ताणें मनशांक दिल्लें देणें. श्लोक. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय, बगार तुज्या नांवाक जावं महिमा. उद्गार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. साजूआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो. तितल्यार जुदासान, इस्करियोत जुदासान न्हय,
ताच्या लागीं म्हळें सोम्या आमकां मात्र तूं तुजी वळख दितलोय आनी संवसाराक दिवचो नाय तें कशें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे सरशीं येवन ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकता तें उतर म्हजें न्हय बगार म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें. तुमचे सांगात आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सान लोक आपोस्तलांची कृत्यां पुस्तक बरयत आसतना सुरविल्ल्या दिसांनी शिसांक देवाचें उतर परगट करूंक कसले सगळे कश्ट मेळ्ळे, कसले अडकळ्यो मेळ्ळ्यो ह्या विशयान तो बरयता. प्रमुख जावन 2 अडकळ्यो आपोस्तलांक मेळ्ळ्यो. एक जुदेवांनी तांकां आयकोंक वचना आनी अशें केदाळ जुदेव तांकां आयकनात आनी तांकां गलिलिया थावन धांवडयतात वा दुसऱ्या खंयसर ते वेता थंयसर थावन धांवडयतात. असली दगदणी उपजल्ले वरवीं शुभ वार्ता आखेर जावना वा बंद जावना. देवाचें उतर खंयसरी आखेर जावना. खंयसर ते गेले थंयसर परत ताणें देवाचें उतर परगट करून सुरू केलें. आनी आमी म्हणयेत दगदणी आसल्यान देवाचें उतर चड आनी चड जाग्यांक चड आनी चड लोकांक तें पावीत जालें. ही एक अडकळ जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जुदेव आनी जेंतील तांच्या राया सांगाता मेळोन सगळी एक देश सांगाता मेळोन म्हणले परी तांकां त्या जागेर धांवडयतात. देखून शीस त्या जागेर हांव दुसऱ्या जाग्याक वयतात आनी थंयसर देवाचें उतर परगट करूंक सुरू करतात. आनी थंय एक आजाप ते करतात, एका थोट्याक साल अशें करतात. आनी हें पळोवन थंय आसलो लोक ह्या दोगांय शिसांक देव म्हूण मानूंक सुरू करतात. हांवें 2 अडकळ्यो म्हळ्यो. एक शिदा तुमचें उतर आमकां नाका म्हणून रिजेक्ट करचें आनी एक तुमचें उतर आमकां जाय पूण आमी चिंतच्या बरी जाय. जें कितें तुमी सांगतात तुमी कितें जावन आसा तुमी करतात तें सगळें बरें आसा पूण तें आमकां जाय तशें आसल्यार मात्र. आमी पळयता ह्या दोगांय शिसांक तांणी देव केले. ग्रीक देव एकल्याक एक नांव आनी एकल्याक आनीक नांव दिवन तांकां देव करूंक मुखार सरतना पौल तांकां सांगता आमी देव न्हय. जें कितें तुमी चिंतात तशें आमी न्हय. आमी तुमचे बरेच मनीस पूण आमी जे कितें संदेश दिवंक आयल्या जो संदेश आमकां दिवंक जाय तो दुसरोच. तुमी येदोळ कितें पातयेवन आयल्यात तशें आमचो संदेश ना, तो इल्लो दुसरोच आसा. देखून तुमी आमी दिवचो संदेश तुमकां पयलें कितें कळीत आसा त्या जाणवयेचेर तुमी मानून घेवचें न्हय, नव्या उक्त्या काळजान तुमी मानून घेवंक जाय. आतां हो ग्रीक लोक चडाव जावन कितें करतलो? चडाव जावन प्रकृती तांकां भोव लागशिल्ली आसली. वारें उदक आनी उजो माती हें सगळें एका रितीन देव म्हणूच मानताले. पौल आनी ताचो सांगाती जेजू विशयान सांगूंक सुरू करतना तांकां ह्या प्रकृती भायर जें कितें आसा देव आसा आनी कितें आसा त्या विशयान चिंतूंक सय तांकां जालें ना. ते कितें दोळ्यांक दिसता आपणूंक मेळटा त्या विशयान उलयतले जाल्यार पौल आनी ताचो सांगाती जें कितें आमच्या दोळ्यांक दिसना, आमच्या हातांनी आपणूंक मेळना, स्पर्शाक मेळना, पूण काळजांत आमकां अनुभव जाता त्या देवा विशयान सांगताले. ग्रीक उदक
उजो वारे आनी कितें हे सगळे भोव पॉवरफुल वा प्रभावीत म्हणटाले जाल्यार पावल सांगता हें सगळें करतलो आनी एकलो आसा. उजो भोव प्रभावीक म्हण चिंता जाल्यार उज्याक पालवो येत उदकान. उदकच व्हड प्रभावीक म्हण चिंता जाल्यार ताका गड बांदूंक जाता. पूण गड बांदूंक जायना तसलो, खंयच्याय रितीन बंदडेक वळख जायना तसलो, दबावाक वळख जायना तसलो आसा जाल्यार तो सर्वेस्पर देव. उज्याचो, उदकाचो, वाऱ्याचो सगळ्याचो देव जावन आसा. आनी ताका कोणीय वाडयचे, कोणीय खंयच्याय रितीन चलोवन वरीचे म्हणून ना. तो एक सासवाचें बिंय आसलें बरी, तो खंयसर आसा, खंयसर तो खंयच्या इटाळ मातयेन पडटा, थंयसर एक व्हड जायत रूख जाता आनी तो वाड वता. तें जावन आसा देवाचें उतर. आनी असली परिस्थिती देवाच्या उतराक येवच्यो त्यो आडखळ्यो आयच्याय आमच्या समाजांत आसात. एका कुशीन तुमचो धर्म वा तुमी कितें पातयणी आसा, तुमचें देवाचें उतर आसा तें आमकां नाकाच म्हणसो एका तराचो लोक आसा जाल्यार, आनी एका कुशीन जें कितें तुमी सांगतात तें आमकां कांय व्हडले बरो जायना, तुमी आमचें सांगाता आमचे बरीच चिंतयेत, आमचें सांगात आशेत, पूण आमचे बरी तुमी चिंतूंक जाय म्हणसो लोक आसा. म्हळ्यार तुमचें उतर वा तुमचो देव, तुमी पातयेवचो देव आमकां कांय व्हड न्हय. आमी जायत्या जाणांक, जायत्या पातयेणेक, जायत्या देवाक जागो करून दिला, देखून तुमच्याय देवाक आमच्या मदें हाडयेत, आमकां कांय अभ्यंतर ना. पूण तुमी म्हणूंक नजो की वारें उदक उजो देव न्हय, वा आनी खंयच्याय ह्या संवसारांत दिश्ट्यो शक्त्यो देव न्हय, तुमी म्हणूंक जायना. सांग पावलो आनी ताचे सांगाती खंयसर गेले थंयसर ताणें सांगलें इतलेंच, जेजू क्रिस्त एकलो सुसोमी. ताणें कॉम्प्रोमायज करूंक ना. ताणें म्हणूंक ना की वय तुमी सांगता तेंय सत, आमी सांगता तेंय सत. ना, तें म्हणूंक ना. ते म्हणाले आमी सांगता तें सत, आनी जें कितें तुमी येदोळ पातयेवन आयल्यात तें संपूर्ण सत न्हय. जें कितें साश्टीक न्हय तें तुमी पातयेवन आसात, जें कितें साश्टीक आसा तें तुमी पातयेया. उज्याक, उदकाक, वाऱ्याक तुमी बंदड घालयेत, दबाव घालयेत, पालवो येत वा सोंपोव येत, पूण सोंपोवंक जायना तसल्या देवाक, सासणाक आसा त्या देवाक तुमी वळखूंक जाय आनी ताका पातयेवंक जाय. आनी हें ताणें खंयच्याय भियाविणें सांगल्लें आसा. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, आज हें देवाचें उतर पयल्या वचपान जें कितें आमी आयकता तें उतर परत परत आमकां जागयता. खंयसर आमी जियेता थंयसर आमकां साबार रितीनी इन्फ्लुएन्स करचे जायते संगती आसात. आमच्या पातयेणेक इन्फ्लुएन्स करच्यो जायत्यो संगती आसात. हेर तशें करतात, हेर अशें पातयेतात, देखून आमी तांचे सांगाता मेळया आनी अशें आमी सांगाता जियेवया म्हणजे भोव बरें दिसता. पूण तुजी पातयणी दुसऱ्यांच्या पातयेणे प्रास इल्लीशी गुणायेची आसा म्हणून जाल्यार तूं खंडी जावन कॉम्प्रोमायज करूंक वचनाय. पळय आमी सांगाता जियोंक जाय, कोणी आमी मारन पडोवन जियेना. पूण आमच्या पातयेण्याक आमी येताना जर म्हजी पातयेणी गुणायेची म्हणून आमकां कळीत आसा तर ताचे वरून उण्याचें कितें आसा तें म्हाका नाका, तें हांव सोदून वचना. कोणाक आपणाच्या पातयेणीचेर आपणाच्या बावडता थंय गुंडाय ना, तो मनीस चड आनी चड कॉम्प्रोमायज करूंक मुखार वता. हें कितें कशें आमी करता ह्या विशयांत आमी चिंतून पळोवयेत. आमकां हाची जाणवाय आसा, अनुभव आसा. पूण देवाचें उतर तें सासणीक आसा. तें खंयसर खंयच्या इटाळ सुवातेर पडलां की थंयसर तें खंडी जावन वाडटलें आनी तें फळ दितलें. अशें फळ दिवचें तसलीं आमी जावच्याक स्वामी आमकां सांगता, जर तूं म्हाका स्विकार करताय तर हांव म्हजो बाप आनी पवित्र आत्मा आमी तेगीय तुमच्या काळजांत येवन रावतले, आमचे बिडार करतले आनी थंयसर दुसऱ्या खंयच्याय संगतेक अवकाश वा इडें आसचें ना. मगर आमीच तुजें राज, तुजें मंदीर आनी तुजें जिवीत जातलें. असलें जिवीत जोडूंक सोम्याचो आदार आमी मागया.
बाबा हो फळ वावरासो दूर तमच्या मोगासो कलत्या कळसा वळत्या मोगा तुका आज भेटोवचो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटोवंक दिता सेवेच्या स्पिरितान आमकां भरमूण मागता बापा आमकां पातळ दैवीक तुजें बेसान प्रेम आमकां नेटय पाळच्याक तुजें मिसाल म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या भावान सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूची आमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या गण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखून पावल्या तशें आमचे जिणयेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यशनान आदल्या यशनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपण खरो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसुंबाच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत फातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sogot pergatuya. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोनिया.
क्रिस्ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनमसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र रत्न उर्मी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोस धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आमच्या इश्टा खातीर मेल्या समेस्तांक तुजें परचळे तुमकां मळपणाक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाच्या माई सांगाती सांजू जाय ती सोपती भगवंत दमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नाक सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेलां बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची जेणे बरवशा नात्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सुवास आसूं एकामेकां सोम्याची शांती वांटून घेवया देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्या आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारात राव सदांच आमच्या काळजात जिविताचे काळ
आत्म्याचे पोषण उत्मो आमचो भरताय दैवीक जीवन तुझे कान सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां तुझे कान सदा दी आमकां दैवीक जीवन भर आमकां जेजू तुझ्या जीवनात संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजांत प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमच्या मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणात तुवें वाडयलोय देखून दिनवाशी काळजान आमी तुज्या लागीं मागता ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियेव सगळे आमचे जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूं सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हण वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धरता देवाचे उपकार संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची देवते बाग मोरीचे प्रसूस आमचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सरदेसांच्या देव सांसुपच्या पुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागी सर्यातीच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची मोगान पुत्र सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां सुचिक रिनर काम आमच्या स्मरणातले